लेकिन मनोज कुमार नहीं, मैं वो शब्द नहीं कह सकता और आज के दिन नहीं कह सकता। नहीं, मैं जानती हूँ तुम कहोगे, आज तुम वो चार शब्द तुम कहोगे, मैं जानती हूँ। तो मैं कह देता हूँ, भारत माता की जय. ते छेडू नक्की मुसले आणि इष्टानो तुमकां याद आसा, जस्ट इमॅजिन आमी ऑडिशन्स घेतलेले फाटी, तितून तो फर्स्ट येयल्लो पळय भुरगो समीर शेटये, पेडणेचो स्किट विथ समीर शेटये, द फर्स्ट विनर ऑफ जस्ट इमॅजिन ऑडिशन्स. जसा जीवात जीव घुटमळ तसं फिरतीचं वाटतंय बळ, तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळेल आणि मग बघून जळ. हो आमचा जस्ट इमॅजिनाचो ऑडिशनाक फर्स्ट येयल्लो तो आमचो पेडणेकार समीर शेटये. हे कितें करता रे? ये रे, असत असत कितें तरी करता न्हू तो. असो 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 तो कोरियाचो डान्सर तो कितें म्हणटा, PSI कॉन्स्टेबल कितें तरी DGP. हा PSI बरोबर, PSY बरोबर. तो कितें करता तो? आपण तू फुगडी कित्याक घालता रे? फुगडी जिनियस सर, तुम्ही सामके जिनियस. आमची फुगडीच चोरल्या तेणी, फुगडेची स्टायल चोरल्या तेणी. कशें कितें पळय, चवथीक कशी बायलां आमची फुगडी घालतात, ते जर फुडल्या मनशाक काडलो जाल्यार कंगनम स्टायल सारकी. अशी. अरे पण गंगनम स्टाईल आणि फुगडेचो संबंध कितें? चवथीक घालतात ती फुगडी आणि MTVचेर घालतात ती कंगनम स्टाईल. ही गंगनम स्टाईल न्ही, हो गंगाराम स्टाईल. जस्ट इमॅजिन. नमस्कार. आज आमच्या बरोबर असा एक अशी व्यक्तिमत्व ज्यांचे गोयच्या खून, दरोडे आणि ड्रग्साच्या व्यापारात खूप भरपूर असे योगदान असा, ज्यांका अरेस्ट वॉरंट काढून पेपर सोपले पोलिसांचे आणि ज्यांका हालीच भौमानिक असे गुंडरत्न पुरस्कार मेळ्ळा, ते म्हणजे आमचे रणजित बंबैया तुयेकर आमच्या बरोबर असतात. नमस्कार, तुमचे स्वागत. माझा पहिला प्रश्न तुमका, इष्टाप माझी नावा घेऊन तुझा जन्म सोपतलो, तुझो प्रोग्राम सोपतलो आणि थोड्या दिवसांनी माझी गॅसही सोपतली. बरे भाई, तुमचे हॉट प्लेट ना तर हॉट प्लेट तू म्हाका हांगा हॉट सीटार बसयला आणि हॉट प्लेटीची गजाली सांगताय. भरपूर बिल येता, तेका म्हारग पडटा ती. बरे भाई, हालीच तुमका गुंडरत्न हो पुरस्कार दिवन तुमचो भोवमान जाल्लो, तेजेर तुमचे कितें मत? रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे. म्हणजे कितें, हेजो मिनिंग कितें? म्हाका तरी खंय खबर आहा, पण भितर रोमांस आहा न्हू, ते मेन. भाई, तुमचे गुंडरत्नाबद्दल मत कितें हे विचारलेले. तुमचे गुंडरत्नाबद्दल तुमचे मत कितें? मत? अरे मताक तर तुझे राजकारणी माझ्या अड्ड्यार असे लायनी लागतात, लायनी पेटी घेऊन असे लायनीन उभे असतात. पेटी घेऊन? आणि भजनी कलाकार कितें सगळे? भजनी कलाकार? अरे मानी 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 बंडला पेटी रोकडो. पण भाई, तुम्ही असे बारीक किडकिडे सुकडे आडवडे आणि तुम्ही असे कसे किती गुंड आणि हे झाले असे इतले व्हडले? अरे बारीक मनशाक शिरशीर चढ असता, खबर ना तुका? कशी कितें? अरे फेस्तुलाची गोळी येदी असता, पण 8 फूट 9 फूट मनीस खलास समता सकाळ लाडवो. मागीर आता एक मस्त बारीक चावटस एक बारीक पर्सनल, भाई तुमचे ते शिला आणि मुन्नी बरोबर किती संबंध असले अशा? संबंध म्हणणार त्याका लफडी म्हणतात त्याका. भाई करता लफडी आणि सभ्य मनीस करता संबंध. बरे भाई, सध्या शिला आणि मुन्नी खंय आसात ती आता सध्या? हांव मदीं जेलीन पडलो रे. शिला गेले शिलाई करपाक मशीन घेऊन शिलाई, आणि मुन्नी बिचारे बदनाम झाले. त्यांना ती रेकॉर्ड येयल्ली, ती मुन्नी बदनाम होई. तेजेर काढली आणि ती आयडिया आयली, ओगीच बदनाम जावना तर ते तुमच्या म्हणून बदनाम झाले ते. बरे भाई, तुमचं इतल्या वर्षा या क्षेत्रात वावर असा, तुमचे योगदान असा या चोरी मागीर दरोडे आणि फटिंगपणा आणि ड्रग्स, तुमका अशी एकदा ऐकून ना की कडक ख्यास्त झालेली बी कसे? अरे आमच्या देशान देवाक फक्त वर्षान एकदाच बेल मेळटा, पण माझ्या असल्या गुंडाक केन्नाय एनी टाइम बेल मेळटा.
बरे भाई ऐक बिला ना की तुम्ही पिस्तुला बरोबर हे रावणही म्हणजे तुम्ही रेबन घातला ते बरोबर रावणही घेऊन भोवतात आणि पिस्तुली किती भानगडी. आता महागाई झाल्या पय परवडणार आहे. गुळये परवडणार. गुळये एक वेळ पेस्तूल जर मधीच मोडले चलयता कोणा मारता मोडल्या मधीच तर काट गुळी घाल रोबाणन आणि दी धरून धरून मारून सारखी ग्रेड मरे सॉलिड तुम्ही हा भयंकर. तेका लागून पण तुमका या रोबाणाचो किती एक्सपिरियन्स बी भरपूर हा पयलीचो. एक्सपिरियन्स ग्रेट एक्सपिरियन्स म्हाका इस्कॉलान असताना शाळेन अशे चोरये केल्या पळय. कोणाचे मुट्टे उडय कोणाची तोरा उडय कोणाचे आणीक कितें उडय. बरें म्हणजे तुम्ही शाळा म्हणतो म्हाका एक स्ट्रायक जालें. तुमचें शिक्षण कितल्या मेरेन जाला तर. बीकॉम तुका दिसता बीकॉम जाला कसो. एसएससी ना जावंक ना. आठवी ना गेल्लो म्हटल्यार 8वी ना तरी कुठले हल्ले वर्सां काडली दिसता. भरपूर त्रास रे शाळेन म्हणजे काय बघ. कित्याक शिकोवंक पावले ना तुम्ही. अरे टीचर धडना रे. पहिले दिस मी शाळेन गेलाय. शाळेतली मास्तरीण बाई म्हणाली 4 आणि 4 अधिक 8. दुसऱ्या दिवशी शाळेन गेलाय 7 अधिक 1 8 म्हणाली. मागीर तिसरे दिस परत गेलाय 6 आणि 2 8 म्हणाली. तिकाच खबर ना खंयचे आणि कितें आणि कितें ते 8 ते. तीच मातशी कन्फ्यूज जातली म्हणटा तू. मागीर म्हाका तू शाळा कित्याक सोडली. मिड डे मील बी तेन्ना ना लॅपटॉप बी जाया बी आसले अशें तुजे मातशे हे हायफाय न्हू. तर अशें आसले आमच्या बरोबर हे आयज भाई आणि ते उलयता कांयचे काही. नमस्कार. तुम्ही शाळेन वचून ते उपकार जाले तुमचेर म्हणटा तेंचे ते. Just imagine. आणि इट्स टाइम फॉर इमॅजिनेशन्स फ्रॉम आर्काइव्स. I'm in the top of the world, yes. असेंब्लीच्या दिसांनी आणि एक गजाल आमकां कळली. ती म्हणजे आमच्या मिनिस्टरांकडे आणि आमदारांकडे कितले तरेतरेचे व्हरायटी ऑफ शर्ट्स आसात. पोजिशन लिडर आणि सीएमाचे कॉम्पिटिशन आमकां असेंब्ली भितर पळोवपाक मेळटात. मागीर ते क्वेश्चन आन्सराचे आसूं आरोप प्रत्यारोपाचे आसूं नाल्यार शर्ट्सांचे कलेक्शनाचेर आसूं दोगूय एक से बडकर एक. तुमका हे आता पी 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 खा 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 तुमका ते दिसता काय कितें आणि काय ना. 20 मिनटां जाली. स्पीकर सर 20 मिनटां जाली म्हाकाय कळ्ळां पूण म्हाजें सोंपलें हा कित्याक म्हायशीन आनी काय माल ना व्हडलो हो. आंकडे तुका जाय तशें स्टॅटिस्टीक इज लायक अ यंग लेडी यंग एंड ब्युटिफूल लेडी इन अ बिकिनी. वॉट इट शोज इज इंटरेस्टिंग बट वॉट इट हायड्स इज स्टील मोर इंटरेस्टिंग. अशें करी आमकां कितें तें कळटालें. आतां हे म्हणटा याचो अर्थ कळटा. खूब गोश्टी कळटात. एसटी कोणाची एसटी आमची ऑपोजिशनाची. स्टार्टेड माय आन्सर. गव्हर्नमेंटाची माय आन्सर. व्हॉट इज नॉट अ फिश मार्केट. एक काळ आशिल्लो 2,500 व्हडले दिसताले. आतां कोण लोक आहा ते हातूच फुडें करता आसतना 10,000 म्हणटात. CPWD मॅन्युअलान किकबॅक कितले धरप कमिशन कितले खावप हाका कितें मर्यादा दवरल्या. ना दॅट इज 10%. You cannot have anything. You should have 10%. 10% overheads. Overheads. एअर कंडिशन टॉयलेटीन वचपार ना कित्याक एक मनीस तर वचून आयल्लो तर तो वास आनी पडटा आनी भायर सरपा ना. दुसरो मनीस वचपाक. Just imagine. Sit down. ताका फक्त पयशेच जाय. स्पीकर पेशंट हांवें दाखयली म्हाजी टॅलेंट. तुमी इतली वर्सां कितें केलें कांय करूं ना. No more. आज उलयतात हांवें केलो म्हणून.
सुलभ टॉयलेटाच्यो फायली जायत किंवा पब्लीक टॅप्साच्यो फायली जाय सगळ्याच्यो फायली क्लियर केल्ल्यो आसा. कोणे सांगचे क्लियर केलो ना म्हणून? Whatever proposals have been submitted, I have cleared. I think we have to close this. I feel also the advertise is misguiding. The 72-hour magic is not correct. It is really effective only for the first 12 hours. After that, the impact comes down on hourly basis. सवय वसना वसन गेली म्हणजे सवय वसणार अजून सवय वसना. अरे पण आयकून घ्या पहिले की सांगते हांव मागीर उलया. अरे आयकून घेवपाचें. अरे भुरगीं पण करता अरे प्रिन्सिपल. आणि इश्टानो ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपता. मेळुया फुडल्या आठवड्याक आनी एक नवो एपिसोड घेवन आनी हांसपाचें एक रिजन घेवन. तोपर्यंत सेलिब्रेट करीत रावा लायफ एंड इफ्फी. तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां गूड बाय. देव बरें करूं. Just imagine.